सुरुवातीक आमी गीत घेया पेज नंबर 7 A50 यावेकाचे वाकाडे. तुमचे सोबे आसूं भावनो आयज आमी 25वो आयतार समोरता सादेपणान तर आमी आयज ह्या मिसान वांटो घेतना आमची मागणी आसा ती मनान दवरया आनी तें सांग आमच्या बापाक आमचें जीव दवरया. आयज आपोवण्याचो एक आयतार तर आमी सगळ्यांक भुरग्यांक देव आपोवणें दिता तेन्ना ताचो आवाज ताच्या आपोवण्याक कान दिवन आपले देवाक होकार दिवचो म्हणून आमी तांचे पासून मागता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची खूब धरून देवाची मोक्षणी मागता. हांव पातकी विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सोपुरदार देव आमची कबूल करून आनी आमची पातकां वचून आमकां ससनाचे जिविताक पावों. देवा आमचे बापा पवित्र सुमृतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुन्याच्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे बरे वचनाचे कोणाक जियेता आनी दाखोवन चलयता सासणाच्या सासणान. देवाचें उतर आतां आमी चिंतून आयकूया. सवऱ्याच्या पुस्तकावलें वाचन. जी कोंकणी दुर्बळांक पांय पडला आसतात आनी तांच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतात ती तुमी हें आयकलां. तुमी म्हणटात आमचो काकू गोठो बाप आवाज केन्ना सोडटली आनी आमचे गोठ उतरेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनी मोड सोडून
आनी खोटेकान बी फोटो आमच्या गुरू आनी दुर्बळांक विकती घेवंक जालोले आनी वाणाची सोडी घेवन आमी गरिबांक विकती घेवंक शकतले आनी गोवाचे पोळ विकूंक पावतले. तर सर्वेस कोण जाकोबाच्या अभिमानान असो सुपूत घेता. तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. देवाचे उतर देवाचे उपकार आमचो सुवाप जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणी करत तो दुर्बळ्याक वयर काडटा. म्हणुया सर्वेस्पराची वाखाणी करत तो दुर्बळांक वयर काडटा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनी वाखाणी करत सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करत. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्जीत जावं. सवाब सर्वेस्पराची वाखाणी करत तो दुर्बळ्याक वयर काडटा. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पराक व्हडा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पराक आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सदरे तो चडून बसलो. उंच ताव बरोड घालून तो पडयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर घालता. सवाब सर्वेस्पराची वाखाणी करत तो दुर्बळांक वयर काडटा. खालत्यान तो दुनींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुबरां बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पक्षेच्या कुबरां मदें ताका बसयता. सवाब सर्वेस्पराची वाखाणी करत तो दुर्बळ्याक वयर काडटा. बागेंत पावून तिमोथा बरयलेले पयले शिशिल्ले वाचो. प्रितीच्यान सगल्या आदीं हांव मागतां तें समेस मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी विनंती आनी दिनवासेची स्तुती वो करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे खूब भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचे जिवीत आमी शांती आनी सहजतायेन जिवोवचे पासत हें बरें काम आनी देवा आमच्या सरोवराक मानतात आसूं. सगळ्या मनशांनी सरोवन जोडलेली आनी स्वताची वळख घेतलेली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशां मदेस्त एकलोच क्रिस्त जेजू तो मनीस. ताणें समेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समर्पिली. हाची गोवाय ताणें मुर्त्या काळाक दिली. हाचो निरोपी आनी दरदूत आनी विदेशांत चडशी भारताचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला. सत्य उलयता फोटी सांगना देखून नितळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद आसतना दोळ्यांनी वेताक मागणें केलें म्हाका जाय. देवाचे देवाचे उपकार घराक उबी रावले. केदें व्हडलें उदारपण आमच्या सगळ्या जेजूचें आमी ग्रेस्त
आपण सारा करतो. Sylvester तुमचे सोबे असून तुझेही सोबे असो. तुमका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य. आपल्या शिष्यांक जेवण अशें सांगलें कोण एकलो प्लेस आसलो आनी ताका एक मुक्तोम आसलो. तो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका पूण हाडून तेणें विचारलें तुजे विशीं हांव आयकता तें कितें तुज्या कारवाराचो हिशोब दी. तर ह्या फुडें म्हजो मुक्तोम जावं वा मेळचें ना. तेन्ना मुक्तोमान आपणाक भितर म्हणलें म्हजो तुमी म्हजे कडचें मुक्तोमपण काण घेता म्हणटच हांवें आतां कितें करचें. कोणूच म्हाका सोबत ना. बीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें म्हाका मुक्तोम कोणान गेलो निकाळल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दुयेच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागून विचारलें म्हज्या दुयेंत तूं कितलें देव आसा. ताणें जाप दिली शिमूट माप तेल. आनी ताका सांगलें तुजें रीण पत्र घे बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरोय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें आनी तूं कितें देव आसाय. ताणें प्रतिपाद केलो शिमूट माप घोव. आनी ताका सांगलें तुजें रीण पत्र घे आनी 20 बरोय. आनी तोजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाटबुकीच्या मुखोमदार दुयेंत वागनालो. कित्याक संवसारी मनशाक आपल्या सारक्यांक लागून चलतात वळटाना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवीतेची. तर हांव तुमकां सांगता भासपटपण जोडलेली गिरेस्तकाय तुमकां इश्ट जोडून घेता अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना तें तुमकां शासनाचें बिराडाचें स्वागत करून घेतले. जो सुटुल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो. आनी जो सुटुल्या वस्तूंनी घालतो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खातो. म्हणटच जो वासपणपणान जोडिल्ले गिरेस्तकाय तुमच्यान खात्रेची जावन जाल्यार ना. तो असो तरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयतलो. आनी जें तुमचें न्हय तातूंत जर तुमकां पातून दिवचें जालें तर तुमचें खासीचें तें तुमकां कोण दितलो. खंयच्याच चाकरान दोगां भुरग्यांची बरोबर चाकरी करूं नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची मान धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्या देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो भाव आयज आमकां जेजून वचपाक सांगल्या. एके वटेन आमकां अशें दिसता की संवसारी मनशान तोजवीतेन आपलें जीव सादता. पूण तें खोटें. आमी कळया कशे भाशेन तो म्हणटा अशें कांय करूंक जावचें ना. तर दुयेंत
त्या जगेकाराक आनी म्हाका कितें तरी फायदो जावंक जाय आनी तो ते भशेन करता. एक धाकली स्टोर सांगता म्हाका. एकलो बिजनसवालो आसलो, ताका आपल्या कामगाराक घेवंक जाय आसलें. म्हणटच ताणें जाहीर केलें. पयलो आयलो आनी ताका ऑपरेशन केलें. 6 मध्ये 2 अर्दे करून जाल्यार कितले जाता? तो लागलो 3 जाता. तो लागलो ताका येवंक ना. दुसऱ्याक ताणें दाखयलो आनी ताका विचारलें 6 मध्ये कशी केल्यार कितले जाता? तो लागलो 2. ताका येवंक ना. तिसऱ्याक ताणें विचारलें कितले जाता? तो लागलो 2 4 आनी म्हाका 2. ताका ताणें घेतलो. कित्याक घेतलो? कित्याक तो ताची बुद्धी वापरता. ताणें कशी वापरली? आपल्या पासून. आनी ह्या संवसारांत अशेंय जाता. आमी पळयलां, आमी एक अनुभव आसा. तो थोडे जाण कितें करता? म्हाकाच सगळें, दुसऱ्यांक थोडेंच. बाकीचे म्हाका थोडें, तुका थोडें, तांकांय थोडें. सगळ्यांक वांटता. म्हणजे आतां आमचे तेंचे बरोबर सगळ्यांक नवीन रावता तें बरोबर. पूण तें तुमी सारकें ना. सद्याच्या राजान कशें आमकां जाय तितलेंच आमी वापरूंक जाय. बाकीचें दुसऱ्यांक. तर हातून आमी न्याय करतो. आमचें जिवीत वेगळेपणान जिवंचें. पयले वाचताना आमकां कितें सांगलां? हे सगळें ग्रेस्त काय आपणा पासूनच गरीबांक जागे गरीब करून उडयता. तें सारकें ना. देव हाचो हिशोब घेतलो म्हणून आयच्या पयले वाचपान सांगलां. देव सगळें जाणा आनी अशें जाता. पूण आमी केन्ना कितें म्हणटा? जी कोण गरीब आसा ती गरीब जायत वता. म्हणटा देव कितें आमचें पळयच अशें दिसता. तुमी त्या वेळार आमी त्या वेळार कितें करूंक जाय? हें पळोवन उलोवता इतलें आमी देवा सगळें करूंक जाय. कित्याक दुसऱ्या वाचपान सांगलां की जेजू मोदेस्त देवा आनी मनशा बरोबर. ताका पटोवन रावली की तो आमकां त्याच संदर्भान कशे भशेन सूख दिवंक जाय तें तो आमकां सूख दितलो आनी ते प्रमाणे आमी जियेतले. आमी कितें करता? म्हाका इतलें जाय तितलें जाय म्हणून हे भशेन तुलना करता. ना, जें आमचे कडेन आसा तातूंत आमी लाजकाय बघिना. तें म्हत्वाचें. आनी आमी पळयता कशे भशेन जेजून आमकां सांगलां पळय ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आमी त्या त्या प्रमाणान वापरूंक जाय. म्हणटच देवाक पयलो स्थान दिवंक जाय आनी हेरांक दुसरो. पयशे म्हत्वाचे. पूण पयशे आमकां आपल्या गुलामपणान करून पावना. पयशे आमकां आपल्या गुलामपणान करून आमी ताचे गुलाम जाता. ना, आमी ताचेर ताबो दवरचो. त्या त्या प्रमाणांत आमी ते वापरूंक जाय. आनी आमचेच पासत न्हय पूण सगळ्यांकूय बरेंपण दाखयता. कोणी भावनो देव आमकां आपयता हे भशेन आमचें जिवीत सारचें. पूण आमी देवाक आमचें जिवीत दिवया आनी तेच्या एकोपान आमचें जिवीत सारया. सगळ्यांना हात वचून देव दवरया, दोळ पळोवन दवरया आनी प्रत्येक सुस्काराक तो आमचे सोने येता. ताका आमचें सगळें जिवीत समोर ह्या सुस्काराक भायर सरता. आनी ह्या आयकोपान आमी सगळो आवाज आयकता. तो जेजू बरोबर आमी आयकता. फाटीं आपल्या आयकल्या दिसांनी तांकां सांगलेलें भितूरल्यान पळयात. भितूरल्यान पळोवन भितूरल्यान आयकून हें म्हत्वाचें. जेजू आमचें सगळें आमचे बरोबर सदांच उलयता आनी आमकां शिकयता. तें अनुभवचें ही प्रॅक्टीस आमी करप जाय. ही प्रॅक्टीस मागण्याचीच आनी मागण्याचीच काळ. देवा सगळें आमचें सगळें जिवीत दवरया आनी आतां उबी रावन आमचो भावाक भितरल्यान पळोवन तो उचारून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. देवा, स्वर्गवेदार बाबा,
स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुजणार आणि जेसू ख्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुस्तक आमच्या सौम्य तो पवित्र आत्म्यावर विगुरवी समोर अखबार पर्यंत हांव चढलो पोर्समेनाचो काळताने कुशले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो आणि ताका निखिलो तो मेल्ल्या मदें देऊन आमची आणि मेलांची मोजणी करूंक येता सत्मात्र पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक हक्काचे मोक्षणे कुडीचे जिवानपण शासनाचे जिवीत आमेन. सगळ्यात आदी हांव मागता ते समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो सुमकार बरयल्ली ही उतरां आमच्या काळजांत मनांत बाळगून आनी विस्वासान कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. इसायास प्रवाद्याक देवाच्या आपोवण्या आयले तेन्ना ताणें म्हणलें, हो पळय, हांव आसा, म्हाका धाड. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगळ्या यात्रिकांनी आनी म्हत्वाची भावा भयणांनी देवाच्या उलयेर दिल्लोलो तो भाग स्वताकाल सांबाळून आनी दिसा दिसपटी आपणाक फावो जाल्लोले आपोवणे फिरावन तांकां देवाची कृपा मागुया. जेरेमियास प्रवाद्याक आपोवणे आयले तेन्ना सर्वेस्परा देवान ताका म्हणलें, उमटून आनी मोडून उडोवंक हांवें तुका अधिकार दिला. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोलो वाव व्हड आपोवणे आनी जबाबदारी म्हूण ओळखून समाजांत वचतले वायट उमटून आनी मोडून उडोवन भारी वागुल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सामयलाक उलो करून देव आपयता तेन्ना सामयल देवाक जबाब दिता. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. जायत्या आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक आनी देव तांकां आपले आपोवणे दिता तेन्ना तांणी सगळे खुशालकायेन मानून घेवन जायत्या तरणाट्यांनी यात्रिकी आनी म्हत्वाची आपोवण्याक खांड मारून देवा लागीं मागुया. आंकवार मारया देवाचें आपोवणें मोगान स्विकारता आनी अशें उरगारता. ही आसा हांव सर्वेस्पराचें चाकर जावन म्हजें सगळें तुज्या उतराक प्रमाणे. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवा बेलाच्या मोगान मजबूत जावन सायबीण मायेची भोक्ती वाडोवन आनी सायबीण माय भाशेन आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण आनी देवाक कितें जाय तें विचून काडून फावो तें मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमची खास मागणी आपण देवा मुखार मागुया. मुखार बापा, नितोल मनान आग आबाळून राग आनी विवाद नासतना आमी मागणी केलेले तुका जाय म्हूण आयज दुसऱ्या वाचपांत तुवें आमकां आमचें मन जोडा. होच तुज्या उतराचो उजवाड घेवन नितोल आनी निर्मळ काळजान आमची मागणी आनी तुजे मुखार दवरता. दोन आमची मागणी आयकून घे आनी आमकां आनी भोव करून तुजे पवित्र सुबेक कितें गरज तें फावो कर म्हूण आमी कळोवन मागता. आनी मागता क्रिस्तांच्या सुन्या वरवीं. आमेन. Galatae Bella, Amigituria, Patient 40, C33, Service for All Monarchy. Monarchia,
सुबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून सुबेस्वर आमच्या बापा तुझ्या परदेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती मूळ करून तुझ्या कुटुंबाचा संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलो म्हणून आमी तांचो मानता तुज्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो सको म्हणून मानता आमच्या मुखार देवाची नांवान आमेन. सुबेस्वर तुझे सवे आसूं तुमचे सोय आसूं चिकार जावं कारुया आमी सर्वेस्परांताय आमच्या देवाक देवासुरा वयशे आमी करून सोदरांनी साक्षणाच्या देवा सोदकांनी क्रिस्तांत सुन्या बोलून विवासान पाव हो काय गणितीचो आमच्या फायद्याचो इतले कोणावें तुवें मनशा कडेन मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सुगंदार करून धाडलो जें जेजू सगळें तुका मानतालें तेंच आमचें सगळें तुका मानून पातोक मात सोडून तुज्या सगळ्यांक आमचे बुद्दीन जिवन तुवें ताका पावयलें आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुडकेचे देणी उगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून आमकां तुवें नव्यान जोडून घेतली देखून देवीक आमी सगळे लोकांक सांगली सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रत्वान काडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशील गोश्ट मरण सुसूच्या आदी जेजून तूं बरयतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुन्यासल्या तेंकां ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुरू करची तेच पुढील जोडता तोच बुजून काल स्टेपनी तुका नव्यान पासलो बापा त्या आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस द्या नांगली दिता ही म्हज्या रोगताची काज नव्यान शाश्वत बरोबरचे रगत आत्मीचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेसांच्या पासत तें वाडोवचें हें म्हजें उगडास आसता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जे तुजी कूड आनी रगत शेतलें आमी समजता पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी मुखारीन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार दरेच्यो पवित्र सुबेचो उदास आनी फार्सीस आमचे बांदून बापा फिलीप नाय आमचे कोण बापा आनी सगळे याजनीक बोलपा तुका मोगान वाडोव पूण नौजवानपणाचे बापा सगळे जाल्यार आमचे भाव वंचीत करता तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या समजता तुजे पोचून तुका म्हाका पळोवन फावो
आम्हा सोमेस्ताची दया करून मागता आनी वाव मागीर देवाची मागीर सांगाती तुज्या पोटी घेवन सुशे घेवन दवरून चड करून तुला मानवलें तें सगळें भोगतें भरपूर सासणाच्या सुखान तांकां वांटली तांच्या सांगात तुजी महिमा गांव करपाक फावो जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगताक त्याच जेजू ठाय पवित्र तुमचे कोणाचो परिवार बापा सुरवंदन आनी भरपूर तुका सासणाच्या सासणान जेजूचे मागणें आतां आमी गीत घेवन प्रार्थना म्हणया आमच्या बापा सुगेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायत आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीक पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सुखेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधाच्या पुस्तकाच्या येवण बरोवचो उलयता की आमकां तुजें उदार करता सोड वापरून सुद्दांच्यो राखण तूं वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या सुन्याची क्रिस्ता तुमच्या दवरून दिता आनी आतां आमकां आमच्या घरा आशिल्ल्या उलयताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापांचे नियम चुकून सुखीच्या भावा खातीर दिश्ट आनी तुजे खुशी पडून तुका शांती दी आनी तुमची तिकाय पोटान सांबाळ जग येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान तुजी शांती सुद्दां काळ तुमचे सगळें आसूं तुमचेय सगळें आसूं तुमच्या पोटान ताची शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची कापणूक कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची कापणूक कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा आनी शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभाग सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी प्रभाव आमकां सासणाची जिविताक सांबाळ्ळी म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांक सुदार केला सायमोनाक सोप मारता सगळे वस्तू बरो जावन तुजो भोग करता तुजे आनी तुका म्हज्या आत्म्याक क्षमा करपाक शकता ह्या वेळार तुजे भोव मास भोगून जेवण जाल्लो अत्मीतपणान तुका म्हज्या काळजांत घेवन मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले बरे आमकां वेग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका करता तुज्यो सुरक्षो करून म्हाका करूंच दिनाका आमेन विश्वासघातकाला घेतलेल्या पेज नंबर 58 B21 जेजू शिंपल्या सुखीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असुखतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां वेळ उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणाक आमकां मेळटा तो सगळेचें फळ आमची जिणेची चालीन आमी भोगो सकयल आनी दाखय सकयल तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन सगळे स्पोर्ट तुमचे सगळे आसूं तुमचेय सगळें आसूं सुपवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं तुमची याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां लागना देवाचे व्हड उपकार शिश्य करा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच नासतालें
देखून जेजूचें नांव आनी सगळ्यांची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तुगेलोय तांचो जीव झरून दवर ह्या पासत बापान तुका सरकार मेळून दवरलो आनी संवसारान चुकून लेगून कुसून दिना ह्या गाण्या खातीर सुरसान आमी बापाक देव नासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता जोण्यातल्यान आपण गायते लग्न फ्रांसिसाचो मागता आमच्या बापाक मागतात कसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावल म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयलो तें सगळें बापाक वाकणटा आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया पेज नंबर 89 F8 जेजूस वोमेन.